पद्मश्री ताका हक्कान मेळपाक जाय, कित्याक तेजे असलो ओरेटर, रायटर, डायरेक्टर आनी कलाकार गोंयांत जावंक ना आनी जावपाक खूब टायम लागतलो. जे लोकांक सांगणे केल्ली, लोकांक सांगलेले, प्रत्येक देवळांनी वचून जे कोणे कोणे हात धरलेले तांकां सगळ्यांक त्रास जाल्ले आहा. विष्णू वाघाक म्हाका दिसता खंय तरी यूज केल्लो जालो त्या हितून. तो प्रामाणीक म्हणून आपूण गेलो, आपले एक योगदान जे कितें दिवपाक जाय आसलें गोंया खातीर, जे कार्य खातीर, जे काम ताणें फुडें एक चळवळ चालू केल्ली, गोंयभर ते भोंवले. म्हाका दिसता ताका खंय तरी खंयच्या हेचेर तेजो वापर केल्लो गेलो. विष्णू वाघाक जें रिकॉग्निशन दिवंक जाय तें म्हाका दिसता सरकार दितलो. ताजें लिटरेचरान जें ताजें टॅलंट आसलें तें तो आमदार म्हणून टॅलंट नाशिल्लें, आमदार जावचे पयलींच ताजें टॅलंट आसलें. सो म्हाका दिसता की सरकार वो आनी खंयची ऑथॉरिटी जी आहा ती ताजें योग्यपणान ताजें रिकॉग्निशन ताका दितली आनी दिवपाक जाय जाल्यार ताका ताजे खातीर आमी कितें करूंक जाय जाल्यार करतले. विष्णू वाघ एक कलाकार, एक पत्रकार आनी एक वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आशिल्लो असो एक विद्वान गोंयचो. म्हाका दिसता आमकां हें मोठें लुकसाण गोंयांक. त्याच्या त्या आकस्मिक निधनान गोंयांत एक मोठी साहित्यीक पोकळी जाली. राजकीय मतभेद जाल्यार सुद्दां पर्सनल रिलेशनशीप विष्णून केन्नाच जोडली ना. अशें एकमेव व्यक्तिमत्व आज आमकां सगळ्या संवसार सोडून गेले. ही खूब संपूर्ण गोंयाची हानी आसा. ताणें काम केलें की ज्या जाग्यार तो गेलो त्या जाग्यार ताणें आपलें पावल जें आसा पावलाचो ठसो त्या जाग्यार ताणें दवरलो. आनीक बरो राजकारणी आज आमच्या मदीं ना. गोंयचें खूब लुकसाण जालें, त्याच बरोबर भारतीय जनता पक्षाचें आमकां लुकसाण आसाच. कोकण मराठी साहित्य परिषद सिंधुदुर्गाच्या वतीनं आम्ही आज वाघ साहेबांना इथं भेटायला आलेलो आहोत आणि आम्ही संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा साहित्य परिषद आणि साहित्यिक आज दुःखाच्या महासागरात अडकून पडलेले आहेत. माझा जवळचा मित्र होता आणि मी महाराष्ट्रातला मुंबईतला आहे, पण महाराष्ट्रात त्याला इतकं प्रचंड प्रेम दिलं आणि त्याच्यासारखा महाकवी होणे नाही.